Mhon'nneo Zannvai Novean उलोयता. Chapter 8. Zannvai उलो मारता की ना? सोंसणी काय आपलो तालो वयर काडटा न्हय? वयर थावन रस्त्याचेर नदर पडपी जाग्याचेर 4 वाटेर ती जागो घेता. आकाड्या कडेन शारांच्या मुखेल दारवंट्याशी आनी रस्त्यांच्या नाक्यांचेर ती आरोडटा. सगळ्या लोकांनो, हांव तुमकां उलो मारतां. म्हजीं उतरां हांव सगळ्या मनशाकुलाक परगट्टां. भोल्यांनो, कशे तरेन वागूंक जाय तें शिकात. पिश्यांनो, तुमी सोयरानांत येतात. आयकात, हांवें तुमकां कितें म्हत्वाचें सांगपाचें आसा. हांव उलयतां तेन्ना म्हजीं उतरां खरीं. म्हजें तोंड सोत परगट कोत्ता कित्याक वायटाक म्हजे ओंठ विटेतात. म्हज्या तोंडांतलीं सगळीं उतरां सरोल. निtt थंय कांयच फटकिरें ना. समजोतोल्याक सगळें सरोल आनी जाणवाय आपणायतोल्याक सगळें निtt. रुपया स्वातेर म्हजी xist आनी zhogzhogtolea bhangara poros म्हजी vollokh mandun घे. कित्याक जाणवाय thikam poros odik moladik आनी तिचें poros axeupa सारकें कांयच व्हरतें ना. जाणवाय स्वताची थोखणाय करता. जाणवाय राजांक वाट दाखयता. हांव जाणवाय समजिकाये वांगडा रावतां. हांव चिंतपाचे कोलेची धोनी. सर पदवेदाराची भिरांत म्हणल्यार वायटाचो द्वेस. गर्वाची आनी खरखसपणाची वायटवे वागणुकेची आनी फटकिरे जिबेची म्हाका वीट येता. हांव म्हणल्यार बरी बूद आनी समजिकाय, तशेंच समजून घेवपाची तांक आनी बळ म्हजी शक्ती. म्हजे सुचोवणेन राजा राज चलयतात, तशेंच राजकुंवर निtt तें जाहीर करतात. म्हज्या मार्गदर्शना देश चलोवपी राज चलयतात, तशेंच उंच कुलयेचे मनीस आनी कायद्याशीर अधिकारी वावर करतात. म्हजो मोग कोत्तात तांचो हांव मोग कोत्तां. म्हाका आशेवन सोदतल्यांक हांव मेळटां. तगतली दौलत आनी निtt म्हजे थंय आसा. हांव दितां तें फळ zhogzhogtolea bhangara poros odik moladik. म्हजें उत्पन्न असोल रुपया पोरस बरें. हांव प्रमाणीकपणाच्या रस्त्यान आनी नितीचे वाटेंतल्यान चलतां. म्हज्या इश्टांक ग्रेस्त कोत्तां आनी तांच्यो तिजोऱ्यो भांडारान भरतां. रचनेच्या वावरांत जाणवाय. आपल्यो येवजण्यो सुरू करतना सगळ्यो वस्तू रोचचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका रोचल्या. सुरवातेक थावन प्रिथूम रोचोन येवचे आदीं कालां युगां थावन हांव थीर आसलीं. समंदीर अजून नासलो, घसघशीत उदकाच्यो झरी अजून फुटूंक नासल्यो, पूण हांव जल्मलोलीं. पर्वत बसोवचे आदीं, दोंगर घडचे आदीं हांव जल्माक आयलीं. ताणें जमीन आनी मैदान आनी संवसाराचे धुलीचे पयले धातू करचे आदीं हांव जल्मलीं. ताणें अंतराल थारायलें तेन्ना हांव थंय आसलीं. जेन्ना ताणें समंदिराक आटो घालो आनी वयलीं कुपां जमयलीं आनी समंदिराच्यो झरी फुटोश्यो केल्यो. जेन्ना दर्याक शिमो घाल्यो आनी शिमा भायर वचना जावंक फर्मायलें आनी प्रिथुमेची बुन्याद घाल्ली, तेन्ना एका हुशार वस्तादा परी हांव ताच्या सांगाता आसलीं. दिसपटीन ताका संतोश बरीत कोत्तालीं. सगळो वेळ ताचे मुखार खेळटालीं. ताणें रचलोल्या संवसारांत खेळटालीं.
मनशाच्या पुतां धुवां मोदें आसूंक हांव मुरगोडटालीं. सर्वश्रेश्ठ आपोवणें. आतां म्हज्या भुरग्यांनो म्हजें आयकात. म्हज्यो आज्ञा पाळटात ते भागी. शिटकावण्यो आयकात आनी शाणीं जायात. त्यो नाकारी नाकात. जो कोण म्हजें आयकता आनी दिसपट्टो म्हज्या दारवंट्यार पारो करून रावता तो आशिर्वाद पडलोलो. कित्याक हांव मेळटां ताका जिवीत मेळटा आनी तो सर्वेस्पराची कृपा मेळयता. पूण जो कोण म्हजी बेपरवा करता तो आपणाकूच दुखयता. जे कोण म्हजेर कळपतात ते सगळे मरणाचो मोग कोत्तात. देवाचें उतर हें.